नमस्कार. मनीषा को गुस्सा क्यों आता है हे आम्ही आज माथाळो दिला आणि माथाळो दितकीर मनीषा म्हळ्यार कोण मनीषा असो प्रश्न येवचो ना हांव जाणा. कारण राजकारणात एकच मनीषा आसा आनी तेच खडेगाड ते सामके ताकदीन उलयता. विश्वजीत राणेचे विरुद्ध एकलेंच सामके खडेगाड उलोवपी म्हळ्यार मनीषा आनी त्या मनीषा म्हळ्यार मनीषा उजगांवकार जे म्हजे मुखार बसला. मनीषा तुवें काल सामकें रागार सामकें जावन पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तूं उलयलें, सगळे प्रेसान ते आयले. गिरीशाक एक दीस तरी जावपा दिवपाचो मुख अध्यक्ष, त्याच वेळार जाले त्या वर तूं तुडून पडटा. ही शिस्त तुमची काँग्रेसीची म्हाका सांग. पळय, मनीषा को गुस्सा क्यों आता है म्हणटा ताजे पयले आन्सर दिता. म्हजी पयलींच्यान स्वभाव तसोच. म्हजें कशें आसा, म्हाका जेन्ना कितें दिसता हांव बाकीच्या सारकें भितर दवरून दवरून थोडे कितें म्हणटात पळय तोंडार हास्य दाखयता आनी भितर कपटीपणान ना. म्हजें कितें आसा तें डायरेक्ट तोंडार सांगून मेकळें. थोड्यांक बरें दिसता, थोड्यांक वायट दिसता हें म्हाकाय कळटा, पूण हांव तें भितर दवरना. म्हणटकीर म्हजो स्वभाव त्या टायमार तें रिएक्शन दिलें, सोंपलें. आतां तुमी म्हणलें एक दीस तरी दिवपाचो. तुम्ही माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट आयकलो की ही ऑर्डर आसा ती झेडपी पयलीं जावन उरिल्ली म्हणून आयकल्लो. आमी आतां केन्ना 2022च्या नंतर गिरीश चोडणकर रिजायन जालो, अमित पाटकर बसलो. आयिल्ल्या गेल्ल्या दिसा काडटा अमिताक, गेलो अमित गेलो, गिरीश येता, हो येता, तो येता. आमी स्वता वचूनी खरगे सरांक सांगिल्लें की हे बंद कर, आमकां मुक्त काम करपाक दी ग्राउंडार. आणि तुम्ही जे डेस्क इन्चार्ज म्हणून धाडटात हांगा, जे 5-5, 10-10 दीस नानुटलान फॉर्च्युनान रावतात, भोंवतात, तांकां आमच्या भितरले कितें डिफरन्सीस आसात त्यो मिटय. आमच्या भितर ना, पूण जे लिडर्सां मदीं आसा अशें लोक म्हणटात आनी जे लोकांनी परत परत कमेंट घालता, हे मिटयात आनी एकल्याकूच एक इलेक्शन, एक टर्म कंप्लीट करसर धाडा. काँग्रेसीच्या हायकमांडाची चूक ही दिसून तुका. कारण पळय, तांणी अमित पाटकराक जवळ जवळ वापरून घेतलो. गिरीश गेलो, गिरीश स्वताच रिजायन जालो. ताणें म्हणलें ना, चुकीची जबाबदारी आपूण घेता आनी रिजायन जाता. गिरीश स्वताच गेलो, अमित पाटकराक ताणें हांगा हाडलो फक्त एक स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून. गिरीश परत ये म्हणसर ताका दवरला. अशें वातावरण तुका दिसना? हेच खातीर काल म्हजो राग तुमी म्हणटात पळय बस्ट जालो, तो हे खातीरूच जालो. जेन्ना गिरीश चोडणकरान सांगलें की आपूण मान्य करता ही चूक आपली, रेजिग्नेशन दिलें, हायकमांडान ताका व्हेलो. जालें. अमित पाटकराक तेन्ना कितें केलें ताणें, आमकां सगळ्यांक विचारलें, आमकां कॉन्फिडन्सान घेतलें जे कॅन्डिडेट आशिल्ले किंवा कोण. आमी सांगलें, ताणें विचारलें पळय कोण कोण इच्छूक आसा, एक अमित पाटकर आनी कोण. आमी चिंतलें कितें जाणा, अमित पाटकर कशें पार्टेन फायनान्सूय जाय, बरें फायनान्स आसलो म्हूण जायना. तुमी पळयलां काँग्रेसीन 5-5 वर्सां एक सीएम दिवन पळयलो, भरपूर जाले, व्हडले व्हडले लिडर तयार केले, पूण भाड्याच्या ऑफिसानूच अजून आसा काँग्रेस. सामकें खरें. खरें. पूण 14 वर्सां मुख्यमंत्री जाल्लो पळयला भाड्याच्याच ऑफिसान. ताजे नंतर 5 वर्सां सलग मुख्यमंत्री पद दिल्ले पळयल्यात भाड्याच्याच ऑफिसान. लिडर जालो म्हणून जायना, दानत आसपाक जाय, पार्टे खातीर पयशे खर्च करपाची तोंडान उलयले म्हणून जायना. ती दानत अमित पाटकरा कडेन आशिल्ली. कित्याक आमी अशें आयकल्लें पयलींचे जे MP कॅन्डिडेट बीन कोणी आसताले तो सरळ हातान काँग्रेसीचो म्हणून तांकां हेल्प करतालो. सो तूं अशें म्हणटा की अमितान ज्या दीस ताका अपॉयंट केल्लो तेन्नाच्यान आतां सगळे पयशे अमितान मोडले. तुमी एक दीस अमिताकूच आपय. आमी जें पळयलां पळय, कित्याक तें कितें ताणें तोंडान उलोवन दाखोवना, ताज्या कारण पयर आतां आरजीचो एक इशू जाल्ला. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या लोकांनी जेन्ना वेगवेगळे आरोप केले, तातूंत भितर एक आरोप की तांचो विरेश बोरकार हो आमदार म्हणून ताका कांय स्टाफ दवरपाक पयशे मेळटात. तातूंतले कांय पयशे तो काडून खंय पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परबाक दितालो. आतां त्या पार्टी तुमचे ना, हांव तुका तें आतां काँग्रेसीचे तुमचे 3 आमदार आसात, तांकांय कर्मचारी नेमपाक पयशे येतात. ऑपोजिशन लिडराक तर चड मंत्र्या इतले कर्मचारी नेमपाक पयशे येतात. हे पयशे पार्टी खातीर तूं दिनाशिल्लो. तुमचो माणिकराव ठाकरे येता, कोण निरीक्षक येता, कोण ऑब्झर्वर येतात, तांकां हॉटेलान दवर, तांकां गाडी दवर, तांकां भोंवडाय, हाजे खातीर आमदारांनी पयशे दिवपा नाका. आतां म्हजी इंटरव्यू जातकीर मुद्दाम म्हजी रिक्वेस्ट आसा अमित पाटकराक, जे आतां कशें आसा, अमित पाटकराक
अचानक काडलो कशें जालें बरोबर. ताका आपूण ताणें ताजें सांगूनय कितें गोंयकारां म्हाका म्हजी इच्छा आसा. काल आतां हांवें तुमी म्हणल्यार तडका फडकीन हांवें निर्णय घेतलो. बरोबर. हांवें 4.5 वर्सां पार्टेक टायम आनी पयशे स्वताच्या बोल्सान खर्च केले अमित पाटकराचे पळयल्या. कित्याक हांव अमित पाटकराक 22 वळखता एज अ कॅन्डिडेट. पयलीं हांवूय वळखना, म्हजो सोयरो न्ही, नात्याचो न्ही, गोत्याचो ना, न्ही. पण म्हाका एक तुका विचारपाक जाय. अमित पाटकर काँग्रेसीन आयलो, ताका तिकेट मेळ्ळी, ओके, एक बरो लोक सुद्दां हाजे पयलीं काँग्रेसीन केला, पूण बरो दिसलो समाजान, ताका हाडलो, ताका तिकेट दिली, थोड्या मतांनी तो पडलो. तो पडटकीर ताका फक्त पयशे आहा म्हणटा कडेन ताका पक्षाचो अध्यक्ष करप बरोबर? पयशे आसा म्हणून कोणें केले? तांणी निलेश काब्रालाच्या अगेन्स्ट कुडचड्यार एका यंग भुरग्यान मतां काडली ती पळयली. आमच्या कॅम्पेनिंगाक आमचो लिडर राहुल गांधी आयलो, ताका पळयलो, ताजे कडेन शिक्षणूय आसा, ताजे कडेन बिझनेस क्वॉलिटी आशिल्ली, तो कितें असो हातूंतल्यान येवं नाशिल्लो. तर दुसरी गजाल, अमित पाटकराक सबंद कारकिर्दीन ताच्या सतत ताचेर आरोप जालो तो मुख्यमंत्र्याक लागीं. तो मायनींग बिझनेस आसा आनी मायनींग बिझनेस जर करतलो जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन घटपण आसचेंच पडटा. हो सतत ताचेर आरोप जालो काय ना? हांव तुमकां ते एक सांगू, प्रमोद सावंताची एज कितें, केन्ना आयलो तो पॉलिटिक्सान, केन्ना आयला? अमित पाटकराचो आजो कोण? अमित पाटकराचो बापूय कोण? अमित पाटकर खंयच्या फॅमिलीच्यान आयला? मायनींग बिझनेसान तो आसा, सगळे बरोबर आहा. प्रॅक्टिकल उलयतात. प्रॅक्टिकल अशें की आज तूं भाजपा कडेन लागीं आसले शिवाय मायनींग बिझनेस गोंयान करप डिफिकल्ट. खंयच्यान तरी कितें तरी खुचपट ताणें दाखयलें न्ही. अशे आरोप जातकीर आमच्या मिटिंगेक आमचे इन्चार्ज आशिल्ले स्वता, तेन्ना ताणें आपल्यो कोर्टाच्यो ऑर्डरी दाखयल्यो, ताणें आपले झिरो जाल्ले बॅलन्स शीट दाखयलें. आरोप करता तशें म्हाका एक सांगा, आमच्या आमदारांचेर आरोप जाता आनी आमी तथ्यहीन म्हणटात. कोण म्हणटा कारापुराक तुमचे आमदार गेले ना, विश्वजिताचे तांचे बरे आसा, तांचे बिझनेस चलता. आरोप कोणाचेर जायना. गिरीश चोडणकराचेर तिकेट विक्रेत्याचो आरोप जाल्लो. आरोप कोणीय करता. फाल्यां मनीषा उजगांवकाराचेर थोडे बरे म्हणटाले आरोपय करता. सांग मनीषा, तूं म्हाका प्रश्नाचे जापो बरें दिले. तूं खरेंच बरें स्पोक्स पर्सन आहा. तुका एक सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. पूण म्हाका एक सांग, तूं आतां पळय काँग्रेसीन सदां गट आसतात, ह्या गटांतलो त्या गटांतलो. तूं आतां उलयता आसतना म्हाका अशें दिसलें तूं अमित पाटकराचें करपाचें म्हणून. पण हांवें तुमकां सांगलें, हांव अमित पाटकराक 22 वळखता. अमित पाटकर जाणटो, भुरगो, नेणटो, काळो, गोरो म्हाका खबर नाशिल्लें. कॅन्डिडेट म्हणून आमची वळख जाली. जेन्ना ते मनशा कडेन उलयता तर तुमी म्हजो स्वभाव वळखूचे ना. जेन्ना फाल्यां येदा कदाचित केन्ना तुमकां म्हाका काम करचें पडलें जाल्यार राजू नायकाचो स्वभाव कितें हें म्हाका वळखुपाक मेळटलें, किंवा मनीषा उजगांवकाराचो स्वभाव कितें हें तुमकां कळटलें. 4.5 वर्सां त्या मनशाक लोक कितें म्हणून फरक पडना. पार्टे खातीर आपलो टायम, आपलो पयसो आनी ती तळमळ 27 BJP घरा धाडपाची ही तळमळ हांवें पळयल्या. म्हाका गिरीश चोडणकर वायट म्हणून हांव काल बस्ट जावना. गिरीश चोडणकरूय एक पार्टेचो लॉयल कार्यकर्ता म्हणटा हांव, जाच्या काळजांनी काँग्रेस आसा. पूण म्हजो प्रश्न काल बस्ट जावपाक हांव गिरीश चोडणकराचेरूय बस्ट जावना. हांव सेंट्रल लिडरशीप आनी डेस्क इन्चार्ज येता हांणी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवं ना. राजकारण कशें चलता? राजकारणान 2 गजाली आज म्हत्वाच्यो. तूं कितलें हुशार, तूं कितलें बुद्धिमान, तूं कितलें आक्रमक हें न्ही. पक्षा कडेन तुजी निश्ठा आसा काय ना, आनी निश्ठा लिडरशिपी कडेन आसा काय ना, हे 2च निकश आज लायतात. तूं काल ते उलयलें ते पळयत जाल्यार तूं पक्षांतल्यान भायर उडयतलें मुगो. हांव तुमकां एक सांगलें, हांव पार्टेन काम करता आनी अजून गोंयकारांक सांगता, हांव काँग्रेस पार्टेन काम करता, त्या घरान आसा. पुणून म्हाका टिकेटीची किंवा पदाची अपेक्षा ना. म्हाका गोंयकाराच्या मनान स्थान जाय. गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना मनीषा उजगांवकाराची गरज पडटा, मनीषाक थंय धांवपाक मेळपाक जाय. म्हाका कांयच नाका पार्टी काडू दवरू. म्हाका जर पार्टेन रावपाची अपेक्षा आशिल्ली, हांव पयलो बुके घेवन गिरीश चोडणकरागेर वचून हात दितलें आशिल्लें. उगवत्या सुर्याक सगळें नमन करता तशें हांवूय करतलें आशिल्लें. हांव गिरीश चोडणकराचे अगेन्स्ट ना, आत्तांय सांगता. म्हाका कित्याक वायट दिसलें जेन्ना 4.5 वर्सां तुमी अमित पाटकराक अभ्यास करपाक लायलो.
बरे भशेन अभ्यास केलो. म्हजे सारक्या 70च्या म्हाका लोक वळखताले. मनीषा उसगांवकाराक केन्ना वळखुपाक लायले, तुमी केन्ना नांव आयकले? जेन्ना जनरल सेक्रेटरी जावन आवाज भायर सरलो, म्हजो आवाज कसो भायर सरलो? आतां तुमी पळयला सायकल चलोवपाक भुरगो सायकल चलयता, बापूय धरता काय ना, तो फाटल्यान पळयता काय ना, मागीर तो सायकल शिकपाक लागता. तशें म्हाका उलोवपाक किंवा ही दिटाय दिवपाक फाटल्यान म्हाका दिसतालो अमित पाटकर उबो आसा म्हणून. तेन्ना हांव फुडें सरलें, ताजी तळमळ सगळें पळयलें आनी म्हाका अशें दिसलें एक 27चें इलेक्शन त्या भुरग्याक आपली कापस्ताद किंवा आपली एबिलिटी दाखोवपाक दिया. गिरीश चोडणकराक 2 टर्म दिले. एक तू सांग म्हाका, हांवूय बी राजकारणाचो एक अभ्यासक, हांवूय बारीकसाणेन पळयलां. आज काँग्रेस गोंयांत कांय ना. तुमकां जर आज जर तुमी जर इलेक्शनाक गेली न्ही, तुमचे कडेन 40 उमेदवार आसचे नात. गिरीश चोडणकरान काल सांगलें न्ही आसा ताजें वेगळें. हांव अमित पालेकराच्या नेतृत्वाखालची पार्टी म्हणटा. तुमचे कडेन 40 उमेदवार नात. तुमचे कडेन युती कोणा कडेन करतलो हाजो कसल्याच तरेची मांडणी ना. तुमचे कडेन पयशे नात, तुमचे कडेन बरे चेहरे नात, तुमकां हायकमांड कितलो सपोर्ट दितलो तें कळना. अशे परिस्थितीन तूं कशे तरेन अमित पाटकाराक घेवन इलेक्शनाक वचपाक चित्ता? न्ही, तुमकां कशें कळ्ळें 40 ना म्हणून? झेडपी 10 हाडले, पयलीं कितले हाडिले? MP हाडलो. जेन्ना सावथ गोवाक MP, हांव आतां सांगता कित्याक, जेन्ना सावथ गोवाक MP दिवपाचो प्रश्न आयलो, कळ्ळें, पाटकरान म्हाका खबर आसा आनी आमदारांनी आमचे रेजिग्नेशनां सुद्दां रेडी दवरिल्ली. कित्याक सावथ गोवाचो पल्स, सावथ गोवाचो आवाज सांगतालो आमकां कॅप्टन विरियाटो जाय. हें तुमी नाकारूंक शकना. कित्याक येदे व्हडल्या बिझनेसमॅनाची बायल, धेपो नंबर 1 पल्लवी धेपे एका कॅप्टन विरियाटो कडेन हल्ली. हें पाटकराचें हांव सांगता आनी कॅप्टन विरियाटो सुद्दां मानतलो. कित्याक ते टायमार सिच्युएशन अशें जाल्लें की सावथ गोवाचो लोक उठपाक उठिल्लो आनी पाटकरान सांगून ते करून ते दिले. एक गजाल तूं म्हणटा सामकें खरें. मागीर पाटकराक कॅप्टन विरियाटो जर ना, ती केस तुमी ती कॅप्टना खातीर कोणें झगडून हाडली टिकेट? हे अमित पाटकर कालपुरचो भुरगो सेंट्रलाक वचून हाय कमांडा कडेन सांगले. आनी कोण कॅन्डिडेट आशिल्ले तर थंय? खूब जाण आशिल्ले कॅन्डिडेट खूब आशिल्ले. पळय, लग्नाक बाशिंग सगळे बांदतात, पूण न्हवरो एक्च्युअल कोण, ह्या व्हंकले बरोबर संसार कोण करपाक शकता हे पटोवचें पडलें तांकां. ते पटोवपाक आमचे आमदारूय आशिल्ले आनी पाटकर आशिल्लो. एक भुरग्यान सेंट्रलाक वचून सांगले आनी तेन्ना ताणें सांगलें जर सावथाक टिकेट कॅप्टनाक वचना, पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन कित्याक फायदो? कित्याक फाल्यां आपल्याचेरूच खापर दितली न्ही. आपूण टिकेट. तुका खात्री आशिल्ली अमित पाटकाराक घेवन जर काँग्रेस जर इलेक्शनाक मुखार गेली, 21 सीट जिखूंक शकतात? 27 म्हणिल्ले युरीन. हे पाटकराच्या आनी आपल्या दोगांच्या बळाचेर 27 म्हणिल्ले, 21 आमी म्हणूं ना. म्हाका एक सांगो, काल आतां सार्दिनान म्हणलां, सार्दिनाक खंयच्या तरी एका कोऑर्डिनेशन कमिटीचो चेअरमॅन केला. आपल्याक विचारूंकच ना. कॅप्टनाक विचारला, अरे तूं खासदार, तूं सेंट्रल लिडरशिपीक मेळटा, हायकमांडा कडेन तुजो कॉन्टॅक्ट आसपा जाय, तूं कांय विचारूं ना. विचारले कोणाक? हांव तेच विचारता न्ही. काल म्हजो राग तो गिरीश चोडणकराक न्ही. गिरीश चोडणकर म्हणटा आपल्याक केलो. म्हजो राग बस्ट असो अशें जावना की गिरीश चोडणकरूच थंय गेलो आनी सतत लॉबिंग करता, आपल्या कर. कारण तुवेंच म्हणलां फाटले वर्सभर तो गिरीश येता वळयता, गिरीश येता वळयता. लोकांनी तुमचेच गोमंतकाचेर 100दा आयलां, कुजबुजांनी येताले आनी येताले. हांवें वाटलां हांव जाल्यार कटिंग्स खूब करून दवरताले, कित्याक डेली कितले ना येता काय म्हणून. येता हाजर, आमचे कडेन येताले हाजर, ते खरें जाताले. कित्याक तर लागून ते आडकळटाले. काय खबर आशिल्लें आज जाताले. आमी स्वता बेंगलोर वचून कितें सांगलें, हांव मेळ्ळें खरगे सराक मेळून कितें सांगलें, हें स्पेक्युलेशन बंद करा. एकूच येया की एका मनशाक जाका आतां तुमी म्हणटा तशें आमकांय वायट दिसता वापर केलो, लोकांक कळटा वापर केलो, सिंपती आसा का पाटकराक, म्हणजे पाटकाराक दवरून पाटकाराचो वापर केलो. कित्याक गिरीश चोडणकरान थंय सांगलें, आज व्हिडिओ व्हायरल जाता की आपूण ही जबाबदारी स्वीकारता आनी राजिनामो दिता. फाटल्या इलेक्शनाक स्वीकारले. आमचे सारकें आमचें हें ना न्ही, कांचनम ना. कांचनमान बरो कॅन्डिडेट कोण आशिल्लो? अमित पाटकर. आनी दानतूय आशिल्ली मोडपाची. त्या अमित पाटकरा कडेन 4.5 वर्सां तुमी दिली, केली. नवो भुरगो ताज्या हातान तुमी माथ्यार हात दवरून ताका शिकोवचे परस ताणें कशें तरी आमची सारकी एक टीम करून घाली. MP सावथाचो दिलो, 10 ZP दिले वयल्यान. आनी आतां हांव तुमकां सांगू, ZP इलेक्शनाक जर युती केल्ली म्हणटात तुमी, बरी का वायट हाजेर उलयना, म्हणटले आशिल्ले ह्यो कुबड्यो घेतल्यो म्हणून अमित पाटकरान सीट हाडले म्हणटले आशिल्ले. अमित पाटकरा कडेन एकलें कितें जातलें आशिल्लें? ह्यो कुबड्यो घेवनूच केलें.
ताणे तुम्ही फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेन युती करपाक सोदनात? न्ही, युतीचो प्रश्न वेगळो. पळय, युतीचो तो तांकां जाय तसो करूं, ताजेर हांव उलयना. युती थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय, थोडे नाका म्हणटात. हांव युतीचेर पूण कशें आतां सांगता, अमित पाटकरान 10 दिले हाजे क्रेडीट कोण दिनात ताका, पूण युतीक जर केल्ले युती खातीर दिले न्ही. अमित पाटकरान कितें केलें? अमित पाटकरान रात दीस कितें केलें तें आमकां हांवूच न्ही. मनीषा पळय, एक राजकारणांतलो ऑब्झर्वर म्हणून हांव तुका सांगता, पक्षान म्हाका 2 गजाली लागतात. निश्ठा जाय, एक शिस्त म्हणटी जाय पडटा. तूं उठून फाल्यां जाय तें उलयता, कॅप्टन जाय तें उलयता, लोकां कडेन संदेश वायट पावता. बीजेपीन अशें केन्ना जाता? म्हाका सांग, दामू नायक आयलो, दामू नाका विरोधक नासतले? ताजे पयलीं घेवया. मनोहर पर्रीकार जातकीर दुसरो जो पळय मुख्यमंत्री जालो तो डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताका विरोधक नाशिल्ले? विश्वीत राण्यान कितले सामके प्रयत्न केले आसतले, पूण जेन्ना निर्णय जालो हायकमांडाचो एकलो उलयना. कारण उलयत जाल्यार ते जाण हायकमांड तांकां दवरचे नात. पक्षान भितर एक कठोर शिस्त आसची पडटा आनी बीजेपीन ती दाखोवन दिल्या. ही शिस्त आमची. कार्यकर्त्याक कामाक लायतात दीस रात, मंत्री कामाक लायतात, मंत्र्याक पयशे मोडपाक लायतात. इतली कठोर शिस्त बीजेपीन तयार केल्या म्हूण ते सत्तेर येतात, प्रत्येक वेंचणूक जिखतात. काँग्रेसीन शिस्तच ना. कोण एक मनीषा उजगांवकार उठता, बोवाळ मारता, कॅप्टना कडेन वतात, ताका धारेर धरतात. थंय कोण काँग्रेस कार्यकर्ते काय म्हूण कोण पळयनात. कॅप्टनूय उलयता, सांजचो परत जाग्यार येता. हें कितें? ही तुका दिसना की तूं पक्ष शिस्त मोडली? सांगता, पक्ष शिस्त कोणी म्हणूना. आमी काँग्रेसीन कित्याक आसा, आमकां मुक्त उलोवपाक मेळटा. डेमोक्रेटीक पार्टी. हांव कितें म्हणटा, म्हज्या मनान आसा तें जर म्हाका व्यक्त करपाक मेळना, घुसमुटून तोंडार हाशें घेवन हांव कित्याक बसूं? म्हाका आतां तुमी पळया, अशें म्हणटा की तूं काँग्रेसीन जे पळय आसा तें आपल्याक लोकशाही तत्वां मान्य आसा असं म्हणून म्हणून उलोवपाक आसा. मेळटा आनी म्हणून आसा. हांवें आतांय सांगता, अजून लोक काल म्हाका आतां खूब घालतात, सोडू नाका. हांवें काँग्रेस पार्टी सोडूं ना. हांव अजुनूय काँग्रेसीन आसा आनी म्हजो लढो जो कारापुरा किंवा दुसरे खंय तो चालूच उरतलो. हांवें पदाचो राजिनामो दिलो कित्याक हांव एक जनरल सेक्रेटरी. म्हाका खबरूच ना, जेन्ना अमित पाटकराची अपॉइंटमेंट जाल्ली तेन्ना हायकमांड वा डेस्क इंचार्जान प्रत्येकाक कितें करुया काय विचारिल्लें. म्हाका तुमी घेवूंकच ना. मागीर जनरल सेक्रेटरीचो तो बोर्ड घेवन हांव कित्याक भोवूं? हांवें पदाचो राजिनामो दिला, पार्टी सोडूं ना. तूं आतां पक्ष त्याग करपाकूय तयार आहा? तुका जर फाल्यां कारणे दाखवा नोटीस आयली, बायगो कितें मनीषा कारण नोटीस? तुमकां दिसता कितें कारण दाखवे नोटीस येतली? इतल्या हो तूं उलोवन तुवें कितें अपशकून केलो गिरीश चोडणकर प्रदेशाध्यक्ष जाल त्या बरोबर तुवें काय वरां हांव भितर तुमकां फुडें सांगता म्हजी इच्छा. आनी हांवें म्हजी इच्छा हांव लोकांक तांकां कोणाक हें म्हणना. म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना गिरीश चोडणकरान रिजायन जालो आपले जायना म्हणून सांगून, तेन्ना हे फावटी अमित पाटकराक आपूण सांगपाक जाय आशिल्लो, बाबा पळय, तूं तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घाल. आतां आमकां नवो फेस दिवपाचो. हांव नव्या फेसा खातीर म्हणटा, अमित पाटकरा खातीर झगडना. म्हाका खबर आसा तो कितें लायफभर परमनंट पोस्ट घेवन येवना. रिजन दिवन काडपाचो. काडलो अशें पळय, जेन्ना स्पेक्युलेट अशें आयलें, कोण म्हणटा सीएमा बरोबर, कोण म्हणटा माफिया, हें जें पळय तें दुखलें कित्याक आमी काम करतना पळयलो म्हणून, आनी कांयच न्ही. आनी हें जर गिरीश चोडणकराच्या बाबतींत सुद्दां जाल्लें न्ही, वायट दिसतलें. अशें 4.5 वर्सां तांणी दिलीं. कसो तुमी आतां मायनींग बिझनेस म्हणटा, ताजें बॅलन्स शीट झिरो जाल्यार तो थंय लक्ष घालनासतना हेवटेन तेवटेन धांवचें पडटालें. पण आतां पाटकराक तुवें म्हणलें तशें ताकाय खबर आहा की आपूण बाबा तें जल्मभर तें पद घेवन आयलो ना. एक इलेक्शन मागलें न्ही. आतां ताणें कुडचड्यार जर काम केलें, सारकें लक्ष दिलें, आतां अजुनूय 7-8 म्हयने आहात, बरें तरेन तूं जिखून येवंक शकता न्ही. ताका तुका दिसना की वायटान भितर एक बरें पळोवपाची ताका संद? हांव कितें सांगता, आतां सुद्दां कितें जालां पळय, तातूंत देवाची कितें तरी इच्छा आसतली, ती कितेंय आसूं. मागीर पाटकर कुडचड्यार वतलो काय आनी कितें जातलें हें हांव आतां सांगना. कित्याक काय म्हणल्यार आमी आतां ताका सांगलां, ताणें वचून म्हजी इच्छा आनी आमचें जें पळय ताणें काम ताणें वचून पार्टेक विचारपाक जाय कितें जालें, कोणें कसलो व्हिडिओ ऑडियो किंवा आपले कितें एलिगेशन्स केली. व्हिडिओ ऑडिओ आसा ना, हांव विचारता न्ही. आतां कितें तरी आसपाक जाय न्ही. बेश्टेच एलिगेशन केलें म्हणून जायना. फाल्यां तूं म्हणटालो मनीषा थंय आशिल्लें राती. अरे तुजे कडेन कितें प्रूफ आसा? कोणें कितें आसत जाल्यार एक ना बाबा ना, आमी 4.5 वर्सांक तुका दवरिल्लो आं.
तुका सांगून आशिल्लें पूण आमी 4.5 वर्सांत तुका दवरपाचें आशिल्लें, लास्ट गिरीशा काडपाचो आशिल्लो. हेंय कळपाक जाय न्ही आमकां. मनीषा आनीक एक सदांच न्ही एक सामाजीक अरिथमेटीक म्हणून आसता. भंडारी समाजाचो एक म्हत्वाचो फुडारी गिरीश चोडणकर. भंडारी समाजाची वेंचणी सध्या बीजेपीन चलयल्या. तांचो जरी अध्यक्ष जरी नेमिल्लो असलो भंडारी समाजाचो, तरी ज्या प्रमाणात सत्तेचो शेअर भंडारी समाजाक दिवूंक जाय भाजपान दिवना. अशा वेळार एक भंडारी समाजाचो तरुण तडफदार फुडारी गिरीश चोडणकराच्या नांवान काँग्रेसीक येता. समथींग व्हेरी अनयुजुअल. एक विचारू, गिरीश चोडणकर एकूच भंडारी समाजाचो काँग्रेसीकडे नेता आसा. प्रदीप नाईक ना, सुनील कवटणकर ना. हांव नवो फेस म्हणटा तो भंडारीचो दिया, एसटीचो दिया. हांव समाजाचेर वचना. आणि पूण ऑल गोवा नांव आशिल्लो, प्रतिमा आशिल्लो गिरीश चोडणकर आसा. हांव ना म्हणना. मागीर 4.5 वर्सां अमित पाटकर नांव नाशिल्लो मनीस कित्याक केलो तर तुमी प्रेसिडेंट? तो सारस्वत नाशिल्लो, ताणें केन्ना डिफरन्सीस केले? हांव सारस्वत. म्हाका म्हज्या धर्माचो म्हजो जातीचो अभिमान आसा, पूण हांव कमी लेखना. आज सगळे आमी एकठांय आसा. म्हाका फाल्यां एक्सिडेंट जालो जाल्यार म्हाका सारस्वतूच वाचोवपा येतलो असो ना. मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव, भंडारी, एसटी कोणी येता तो देव. आमी आज पयलीं सारकी, आज हांव सांगता, हांव पुलिसेन काम केलें, आमी एका ताटान जेवतात खातात. आतां तें उरूना. आज दोतोर भंडारी समाजाचो काय एसटी समाजाचो हांव वचचो ना म्हणना आमी. आज ते नाच. तरी तुमी ते समाज राजकारण जर हाडटात पॉलिटिक्सान, जाल्यार अमित पाटकराक कित्याक केलो? तो सारस्वत नाशिल्लो तेन्ना 4.5 वर्सां ताका कित्याक दिली? हे राग मारता. आतां थोड्या तेंपान इलेक्शन जाता. काँग्रेसीकडे स्ट्रॅटेजी आसा इलेक्शन जावपाची. तूं जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले. अमित पाटकराची ती एक लेगसी. ताजे पयलीं काँग्रेस चलताली. अमित पाटकराचे येयले, आतां फुडें चलोवपाचें. कितें स्ट्रॅटेजी इलेक्शनाक आसची अशें तुका दिसता? आमी हालीं बसून झेडपी नंतर स्ट्रॅटजीच केल्ली. आमी ती करून आमी थोड्यांक, आमी आतां मिडियाचेर हांव सांगपाक शकना, पूण थोडे जे खरे काळजांतल्यान काम करपाक सोदता तांकां फुडें काडपाचोय प्रयत्न चलिल्लो. सगळें बरोबर आसा, पूण हांवें एक पळयलां पार्टी आनी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी सदांच झगडी आसताली. अमित पालेकार वर्सस आलेमांव, 2 आमदार. कितें चल्लां म्हूण कांय कळनाशिल्लें. एकवटान पार्टी काम करता अशें दिसनाशिल्लें. पळय आयक सांगता, अमित पाटकराचें काम ऑर्गनायझेशनाचें आशिल्लें, तें तो करतालो. आतां पळय तुमी कितें म्हणटात, मनीशा कशें बस्ट जाता, राग येता. सगळ्योच बायलो अश्यो आसता. थोडी म्हणटा की सारस्वत बायलो आमच्यो थंड सुशेगाद. हांव एक तातूंत अशें आसा. तशें अमित पाटकराचो बसून गांवांत पयर ताची ऑर्डर आयलो तेन्ना सुद्दां तो बाणावली मिटींग घेतालो. थोड्यांक आपूण मिटींग घेतले अशें बसले, 5 लोकांक दवरले, फोटो घाले, मिडियाचेर घालपाची संवय अमित पाटकराक ती नाशिल्ली. अमित पाटकर भोंवात आशिल्लो. शिरसोय दिसतालो, दुसऱ्या दिसा बाणावले दिसतालो, काणकोण दिसतालो, पेडणे दिसतालो. इतलोच फरक आशिल्लो. सोशल मिडियाचेर ती गजाबजा जायनाशिल्लें. आमकां आतां म्हाका म्हण तूं आतां वायट मेसेज वतलो मगो इलेक्शनाक वतलो. कसो वतलो? वायट वचून तूं उलयलां, कॅप्टन उलयला, ज्या पद्दतीन आतां गिरीशाक हाडला, आनी तुवें जें पळय कितें आतां जें सांगलां टीव्हीच्या मुखार, तें परत परत फाल्यां बीजेपी वाजयतली. पळय काँग्रेस कसली पार्टी पळय. बऱ्या मनशाक काम करपाक लायलें, ताका भायर उडयलो. गिरीशाक राहुल गांधीक आवडटा, गिरीशाक हांगा हाडलो. हे परत काँग्रेस सांगता पळय. हांवें राहुल गांधीक आवडटा म्हणून गिरीशाक हाडलो अशें म्हणू ना. खबर ना आवडटा काय ना आवडटा. जालें. आवडटा आशिल्लो तो म्हणटलो आशिल्लो पळय आपूण तुजे बरोबर 4.5 वर्सां सारी रिजायन जायनाका, चल आपूण गोंयान येता, कितें कमी पडलें तें पळोवया. आवडटा काय नावडटा तें म्हाका खबर ना. हांवें हें म्हणू ना. बीजेपी वाले गजबज करपाक म्हणटा ते आज गोंयकार कमेंट्स वाचा, विचारतात. हांव इतलेंच विचारता रिजन कितें काडपाक, हें कोणीय विचारतलो. सोशल मिडियाचेर हाजो बोवाळ जाला. तूं उलयतकीर कांय कार्यकर्ते उलयतकीर एक बोवाळ जाल्यान सोशल मिडिया पाशोगन कितें तरी घेतलें, कोण सुदीप तामणकारान घेतलें. हांवें पळयलां म्हणून ना म्हणटा. आतां ते काय आमच्या पार्टेचे न्ही, हांव तर एक पार्टेचें म्हण. लोकांक कशें नवें जाय. आतां कशें आसा, मनीशान जर खंय एक मनशाचेर आरोप जाला आनी परतूय ना, तो आरोप तत्तेय म्हणून म्हाका बसयतालो, आरोप जातलोच तेन्ना मनीशाक सांगपाचें ताका बसयता, तूं ताका सांबाळून घे. हांव तें म्हणटा पर्याय दी. म्हाका विचारिल्लें जाल्यार सांगपाचें अमित पाटकर नाका आनी गिरीश चोडणकर नाका. तिसरो पर्याय दी. तिसरो पर्याय तुमचे कडेन कोण ना हांवें म्हणलां. मनीशाक वाडोवचें पडटा अशें. कारण तुमचे काँग्रेसीन भितर एक फेस म्हणून लागता,
ऑल गोवा फेस म्हणू लागता, नेतृत्व करपाची धमक लागता, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचचें पडटा. तो दिसतालो तो आतां गिरीशच न्ही. तुम्ही म्हाका सांग, गिरीश रिजायन जातकीर लोकांनी आतां न्ही कोण चलयतलो काय गिरीशा फाटल्यान? गिरीश गेलो, शी काँग्रेस गेलो. हे सेम मनोहर भाई वतकीर म्हणटाले लोक, याद आसा? हांवूच मनोहर भाई गेलो, आतां बीजेपी गेली, आतां कोण? प्रमोद सावंतान फाटले काडून हे टर्म कंप्लीट करता. कोणाची किंमत तुम्ही अशी करपाक शकच ना. त्या पोझिशनाची पावर आणि ताका जर साथ मेळत खंय पावपाक शकता. तुम्ही केन्ना मनीषा उजगांवकर एक पंच गोंय भर वळखतले म्हणून चिंतिल्ले? कोणाची पॉलिटिक्सान किंमत करूकच नाकात. मनोहर भाई नंतर सगळ्यांनी चिंतिले, बीजेपी सोंपली, एक ओपोजिशनाचा. बाय द वे म्हाकाच सांग, काल तूं उलयलें हायकमांडान कोणे तरी तुका फोन करपाक जाय आशिल्लो, गिरीशान फोन करपाक जाय आशिल्लो, पार्टीचे एक समन्वयक जाणटे फुडारी म्हणून आसतात, थंय तुका फोन करपाक कोणे केलो? हांवें गिरीशाचे एक आयकलां की तो उलयतलो म्हणटा, पूण ताणें हेय दुसरें म्हणल्यार मनीषा कडेन आपण उलयता ना, कोणे तरी प्रश्न केल्लो. हांवें खंय तरी कोणे तरी म्हाका सांगलो की प्रश्न केल्लो, ताणें उलयता म्हणून सांगलो. ताणें म्हणलें की लोक मातशे नाराज आतां उलयतलो आसात. जालें. आनी दुसरें ताणें हेय सांगलें, काँग्रेस पार्टेन हजारांनी कार्यकर्ते आसा, रिजायन जाले 4 म्हणून पार्टी थांबना. आनी हांव लोकांक सांगता, म्हजे खातीर थांबची न्ही. काँग्रेस एक व्हडलो समुद्र, पूण त्या समुद्रांत सगळेच मनीषा सारखे उलोवपी आसचे ना. म्हाका दिसलें, हांव उलयलें. हांव म्हजें डिसिजन दुसऱ्याचेरूय थोपना. आनी अमित पाटकराक काडलो म्हणूनय तो म्हजो कोण न्ही, पूण म्हाका गोंयचे हांव भोंवतां. हांव कशें आसा, जनरल सेक्रेटरी म्हणून ऑफिसान बसून प्रेस घेना. हांव गांवांनी बेश्टेच वता, म्हाका एक आवड. बेश्टेच सांजचे केन्ना शिवोनूय वता हांव खंयच्या प्रोग्रामाक, काणकोणा, सांग्यार, मिराबाग सगळे करता. लोकांचो आवाज कळटा म्हणून म्हाका दिशिल्लें जेन्ना नवो फेस येता लोकांक ताजेर विश्वास दवरपाक चड बरो जाता. सांग, अमित पाटकारान आतां कितें करचें अशें दिसता? तुजें ताका सजेशन कितें आसतलें? म्हाका दिसता ताणें पयलीं वचून कितें तूं सांगलें म्हाका जालें. मागीर आतां ताणें खरें राजकीय पावल कितें उखलचें? कोणाचे ताणें आपणें स्वताचें हांव उलयलें ताजे कडेन हय. आनी हांव ताजे शब्द गोंयकारांक सांगता. ताणें म्हाका सांगलें, आपूण पार्टेन जो आसा तो त्या खुर्चे खातीर नाशिल्लो, म्हणून म्हाका चड पाटकारा बरोबर कित्याक जाता, सेम इंटेंशन म्हजें. गोंयकारां खातीर आमी आसा, आमचें जें ध्येय आसा तें 27 बीजेपीक घरा धाडपाचें. आनी तिसरें आसा एक ओपोजिशन, कोण ज्या मनशांचे आवाज काडपाक शकना तो लोकांचो आवाज जावपाचो आसा. तो पार्टेन रावूनय जाता, पार्टे भायरूय रावून जाता, पूण गोंयकारांक एक सांगता, अमित पाटकार आनी मनीषा उजगांवकराचो आवाज आसा तो बंद जावचो ना. सगळें बरोबर. तुमी कितली शेपडी धाडायात, काँग्रेसीन कितेंय करून अमिताक काडात, गिरीशा काडात, बीजेपी पावराचेर येतली अशें गोंयान भितर एकूण वातावरण आसा. अशें तुमी सावथाकूय म्हणिल्लें. हांव सांगता, बरें तुमी म्हणून आशिल्ले, पूण सावथाचे लोक सावथाक येता बीजेपी, पेडे बिडे रेडी, माटो बिटो सल्लो, कितले किल्लो पेडे सागिल्ले, झाडां सागिल्ले. पूण कॅप्टन विरियाटो सारको सादो आमचे सारको मनीस MP जाता. एक सांगता, लोकशाहीन लोक उलयना, पूण ही पल्स लोकांची कोण करपाक मनीषा, तूं खडेगाड मुलाखत देव बरें करूं, खडेगाड मुलाखत दिली आनी तुका खंयचेय प्रश्न विचार, जाप तयार मुगो तुजे कडेन. हांव तुमकां कितें सांगलां, हांवें पयलीं सांगता पळय, तूं आतां तुका ऑफर येना, चल ती सोड काँग्रेसीन तशें चलना, आमचे कडेन हांगा यो थंय यो. पण हांव सांगलें न्ही, म्हाका पार्टी लिमिटेशन्सूच ना. हांव हांगाच रावन हांव इंडिपेंडंट अशें चिंतात तुमी. लोकांचो आवाज मनीषा उजगांवकर, आनी अशेंच उरल्या पुरो म्हणून मागात मुलाखत सोंपयता. मनीषा तूं बरें उलयलें, खडेगाट उलयलें आनी ट्रूथ तुज्या मनीषाच्या आवाजान एक कन्विन्सिंग जापो आसात. कन्विन्सिंग इतल्या खातीर कारण ते खर आनी पोटतिडकीन वावुरता म्हणून ताका राग येयलो आनी तें उलयलें. अशे तरेन राग येवन उलोवपाचें एका तेंपार न्ही राजकीय पक्षांची परंपरा आशिल्ली. राजकीय परंपरेन लोक उलयताले, पोटतिडकीन उलयताले, स्पश्ट प्रामाणीकपरेन सिन्सियरिटीन उलयताले आनी कार्यकर्त्यांचो फुडाऱ्यांचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न जाता. ताणें उलोवप ना, नेतृत्वा विरुद्ध उलोवप ना, उलयलें एक्शन घेतलें ते धाडी घालतले, ताका CBI ED घालतले. मनीषा ताजे भायर वचूनय तूं उलयला म्हणून म्हाका तुजें कौतुक. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.